Nazir, to be Minority Congress chairman अपॉइंट झाले. What will be the issues जे तुम्ही टॅकल करते minorities गोंयांतले? First of all, I should thanks my High Command, that is Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, and High Command Venugopal, some other, and my minority chief Imran ji, जो उन्होंने मेरे को कैपेबल समझा और मेरे को ये पोस्ट और ये जिम्मेदारी अदा की. I will be very thankful to all my high command and my Goa party president Grish Chodankar, LOP State Digambar Kamath, my other colleagues. I should thank them for giving me such a big responsibility of Goa. And the second thing, my main issue is that to get everybody in one platform. That is my main issue. हांव सगळ्यांक ट्राय करलो की गोंयाची आमची रिजनल पार्टी आसा एका आसा मेळून लिडराक मेळून आय एम अ स्मॉल पर्सन बट आय विल ट्राय माय बेस्ट टू गेट ऑल द regional party in one platform and fight against the communal forces. This is thing. And my minorities issue. The minority means not only the Muslim minority, it's the Punjabi is there, Sikh is there, Sindh is there, Dalit is there, Christianity is there. I will go to each and every minority. I will try to take help from them and I make the minority community to grow. And I will get them into one platform. सगळ्यांक हांव एक प्लॅटफॉर्माक हाडून एक आमचो इश्यूज आसा मायनॉरिटीचो तो क्रिएट करपाक पळयतलो. आतां मायनॉरिटी आमची स्वताची मायनॉरिटी एक बीग प्रॉब्लम आसा हज हाऊस. ते आयज कितले वर्सां पेंडींग आसा. सेकंड थिंग आमचे मायनॉरिटी कमिशन अजून पर्यंत गोंयांत इम्प्लिमेंट जावना. आय विल पुट द प्रपोजल टू द गव्हर्नर दॅट मायनॉरिटी कमिशन इम्प्लिमेंट शूड बी डन इन गोवा. सेकंड थिंग आमचो एम्बॅकेशन पॉयंट कॅन्सल केला गोवासून. आयज कितले जाण हिंगासून हाजी गोवासून वयताले हाज्याक ते कॅन्सल केला. सो आय ट्राय टू गेट दॅट बॅक इन आवर स्टेट. आनी आमचे एक हाज एक स्मूथ फ्लो जावपाक जाय गोवासून. कित्याक एडजॉयनींग एरियाज आसा कर्नाटका आसा महाराष्ट्र आसा आमी ते सगळे मेळून केले न्हू. सगळे आमचे ऑलमोस्ट 350-400 जाता. सो 400 इज अ एक दोन आमकां एम्बॅकेशन पॉयंट दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन कांय हरकत ना. आनी आयज आमचे हज हाऊस आसा कितले आयज द डे 10 वर्सां काय 15 वर्सां पेंडींग आसा. एक हज हाऊस आमकां एक गव्हर्मेंट दिवपाक शकना. सो हांव हज हाऊस पयलीं इम्प्लिमेंट करतलो. गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो की बाबा पयलीं आमकां हज हाऊस दी म्हणून. ते इश्यू आसा. आनी बारीक इश्यू आसा ते आतां फुडें म्हाका जस्ट चार्ज म्हणला फुडें हांव ट्राय करतलो सगळे कम्युनिटी आनी मोस्ट प्रॉब्ली आमची मेजर कम्युनिटी आसा दॅट इज हिंदू कम्युनिटी. आय विल ट्राय टू गो विथ देम ट्राय टू कन्विन्स देम बाबा विल कम ऑन द वन प्लॅटफॉर्म आनी डू समथींग फॉर गोवा. आनी गोवान आमकां हे कम्युनल कांयच नाका. आमकां सगळे जाण मेळून सगळे काम करपाक जाय. दिस इज आवर मोटो आसतलो. म्हाजो मोटो आसतलो. म्हाजो काम हार्डवर्क आसतलो. नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. आय वर्क फॉर द other community that is major community, Christian community, Sikh community, Sindh community आणि दलित सगळ्यांक घेऊन हांव एक बरो लिडर करून फुडें सरपाक पळयता. म्हणजे तुजी एनसीपी हेच्या पयलीं बरी म्हणजे तूं एनसीपी नाशिल्लो. तुजे एनसीपीचो गोवा प्रेसिडेंट जुजे फिलिप डिसोजा तसोच हायकमांड शरद पवार जे कडेन खूब टच आसा. सो विल यू टेक इनिशिएटीव एनसीपी आणि काँग्रेस खंय तरी अलायन्स जावन नेक्स्ट इलेक्शनाक वचपा खातीर? पळय ही आमची हाय कमांड आनी आमचे गोवा कम्युनिटीचे कोण जीपीसीसी प्रेसिडेंट आसा ते डिसिजन घेतलो. बट हांव आमचे हाय कमांड आनी आमचे जीपीसीसी जे लिडर्स आसा पळय तेंचे कडेन उलयतलो आनी ट्राय करतलो की बाबा आमी कितें तरी अलायन्स करून फुडें सरपाक जाय म्हणून. एंड वी कॅन गिव अ गव्हर्मेंट ऑल्सो 2022. वास्कोन सून तूं दावेदारी करूंक ट्राय करतलो ऑन काँग्रेस प्लॅटफॉर्म? पळय हांव एज अ मायनॉरिटी चीफ जस्ट अपॉइंट जाला. हांव ट्राय करचो ना. हांव म्हाजें काम असो करतलो की आमचे पार्टी प्रेसिडेंटाक कळपाक जाय की बाबा हो रियली कॅन्डिडेट आसा आनी ताका आमी टिकीट दिवपाक जाय. आनी हांव पळय सगळे मनशाचे कडेन वीश आसता की बाबा एक MLA जावपाक जाय एक बरो लिडर जावपाक जाय. सो तेतून हांव डिमांड करतलो म्हाज्या टिकेटाचे वास्को टिकेटार. बट मागीर सगळे ते हाय कमांडाचे आसा वेदर टू गीव ऑर नॉट टू गीव.
and I won't force them to give me that.